हाचो निकाल लागला। हांव सगळे पणजेच्या लोकांक थँक्यू म्हणटा, तांणी आमकां बरो सपोर्ट दिला, पण निकाल आमच्या अपेक्षे प्रमाणे मातसो येवंक ना। हाका अनेक कारणां आसतलीं, आमी ती हळू सगळो रिजल्ट पळोवन एनालायज करतले। आमची अपेक्षा मातशी चड आशिल्ली, एटलिस्ट 10 तरी क्रॉस करप। सदांच आमी पॅनल करपाक ट्राय करताले, पण 10 तरी क्रॉस करप अशी अपेक्षा आशिल्ली, पण तो तसो निकाल येवंक ना। तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक मिडियान आमकां पूर्ण सपोर्ट केला। आमचे सगळे मुद्दे लोकां फुडें दवरपाक मिडियाचो एक बरो कॉन्ड्यूट कसो उपयोग जाला। जरी आमचे 3च आयले कॅन्डिडेट निवडून, एक 4 कॅन्डिडेट आमचे बिलो 50 ह्या हातून आयला। एक कॅन्डिडेट 21 मतांनी शेणला, एक कॅन्डिडेट 30 मतांनी शेणला, एक कॅन्डिडेट 41 मतांनी शेणला, एक कॅन्डिडेट 49 मतांनी। आनी 1-on-1 फायट आसल्या खातीर तें मार्जीन तुमी अर्दें म्हणपाक येता। 21 हातून जर 11 मतां शिफ्ट जाल्ली जाल्यार तो निवडून येवपाचो। तशेंच आमचे 6 कॅन्डिडेट 100राहून भितर आसा। अनेक कारणां आसतलीं, डिलिमिटेशन, लास्ट मिनीट रिजर्वेशन, हाच्या खातीर आमकां कॅन्डिडेटूय खुबशे नवे दिवचे पडल्यात, जांकां पयलीं थंय चड होमवर्क करपाक मेळूंक ना। आमी तो एक एक्सपेरिमेंट केलो नव्या भुरग्यांक फुडें व्हरपा खातीर। हातूंतले बरेचशे जाण नवे विदीन 100 आयल्यात। सो ही जरी आमचे निकाल येवंक ना, ही एक बरी गोश्ट आसा। आनी एक प्लॅटफॉर्म आमचे कडेन CCPन कांयच नाशिल्लो, हांव फक्त इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केल्लो, ह्या खेपे एक प्लॅटफॉर्म आमचे कडेन उबो जाला। सो हे जर आमी मातसो प्रयत्न 15 दिसूच मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक, तितलो टायम कमी दिल्लो, सो हे तितले नवे भुरगे तितले वाड्यार मे बी तांचे नेम रेकॉग्निशन आनी हे जावपाक टायम लागलो। पण ज्या मार्जिनान ते भितर लागीं पावल्या, त्या प्रमाणे म्हाका दिसता फुडें जर आमी अशेंच काम करत फुडें वतले जाल्यार ते कन्वर्ट सिटांनी जातले असो म्हाका खात्री आसा। सो सगळी ही टीम तयार जाल्या बरोबर ती अशीच फुडें लोकांची कामां करपाक सज्ज आसतली। मार्जिन्स खूब जाणांचे लागीं आसल्या खातीर तांणी थंय त्या वॉर्डान आमी न जिखून सुद्दां लोकांचे प्रश्न फुडें तरी हाडपाक प्रयत्न करतले। आनी बाकीचे सगळे प्रश्न कितें तुमचे आसा ते तुमी विचारूं शकता। अशें कितें कमी पडलें की तुमी चड मार्जीन हाडूंक शकना? जॅक सगळीचो आशिल्लो तो आप स्पॉन्सर आशिल्लो, तो स्वताचे हेजे कसो येयलो, दुसरे कॅन्डिडेट तशेंच जाले, बट ज्या दत्तप्रसादान मेन तालिका फोकस केलो तेजी तालिका एकूय येवंक ना। आयज दत्तप्रसाद तुमच्या वांगडा येता ना। PC आमी आतां PC ह्या टायमार घेतल्या। म्हज्या बरोबर म्हाजी कॉर्पोरेटर आमचे आसा, निना नायक आसा, आनी बेसिकली आमी रिजल्ट एनालिसीस करून प्रेसाक येवन सगळें आमचें कितें अंडरस्टँडींग आसा हें सामकें प्रेसी केला। हय, थोडी कांय कमी पडल्या। मेन म्हणजे डिलिमिटेशन जावन, रिजर्वेशन जावन एक जे 15 दीस मेळ्ळे कॅम्पेनिंगाक, ते आमचे चडशे कॅन्डिडेट आमी एज अ एक्सपेरिमेंट नवे हाडल्या खातीर तांकां मे बी चड टायम मेळूंक ना कॅम्पेन करपाक, लोकां मदीं वचपाक। वेरएज द अदर सायड मे बी वॉज प्रिपेरींग फॉर लॉंग टायम, सो ताचो एक इम्पॅक्ट आसूं शकता। पण ज्या प्रमाणे एक 10 वॉर्डांनी विदीन 100 आयल्या मार्जीन, ही एक बरी गजाल आसा। इंडिपेंडंट हे आसून सुद्दां 10 वॉर्डांनी आमी इतले लागीं हाडल्या। 4 वॉर्डान विदीन 50 आसा। सो एका वॉर्डान 21 मतांचे गॅप आसा, एका वॉर्डान 30 मतांचे आसा। सो ते ल्हान आसा, सो आमी बऱ्या लागीं पावल्या। एवरीथींग वॉज स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस, इन्क्लुडींग बॅलेटाचेर सयो आनी सिक्रेसीचे जे प्रश्न जाले तयार, दॅट वॉज ऑल्सो स्टॅक्ड अगेन्स्ट अस। हे लोकांक मागीर फ्रिली मत मारपाक भंय दिसता, पण आमी बऱ्या पैकी लागीं आयल्या। 10 वॉर्ड हांव तुमकां दाखयता की ते विदीन 100 आयल्या। थंय मातसो एफर्ट चड घातिल्लो जाल्यार 50 वयर मतां आमी हाडूंक शकपाची। म्हाकाय कमी 15 दिसान पूर्ण पणजी भोंवप शक्य जावंक ना। हांव थोड्या वॉर्डांनी पावलो, थोड्या वॉर्डांनी कंप्लीट जावंक ना। सो अशे अनेक विशय आसा, ते मागीर एनालिसीस आमी प्रत्येक वॉर्डाचे त्या कॅन्डिडेटा बरोबर बसून करतले। पण हय, थोडे मातशे आमी कमी पडले, ताचे अनेक कारणां आसूं शकता। वी हॅव टू एनालायज इट।
पण ओवरऑल वोट आमकां 70 पडिल्ली. आतां सुद्दां जर पणजे एरियाच पळयली जाल्यार जवळ जवळ थंय टच जाता. सो तो एक बरी हे आसा. सो आय हॅव टू वर्क ऑन दीस. आनी हे सगळे जे आमची फळी तयार जाल्या, इवन सम कॅन्डिडेट्स हॅव नॉट वॉन बट दे हॅव कम क्लोज. तांणी अशेंच फुडें काम करत रावन एसेंब्ली पर्यंत ती तयारी चालू उरतली. सो ते कन्वर्ट करपाक कॅम्पेनिंगा मेन्स येयलो, युरी येयलो, मागीर MP सुद्दां येयलो, इतले आसतना सुद्दां एकशे तरी जागो जाय ना ताचे कसो कांय इन्फ्लुयन्स जालो ना सो इतलो. तो एनालायज करचो पडटलो खंयच्या खंयच्या एरियेन कशें जाता ते. तो सुद्दां एक वॉर्ड 99 का 97 कितें मतान आयला लागीं. सो आमकां ताचो रिजर्वेशन जाल्या खातीर ताका आमकां नव्या मनशाक काडून थंय घालचो पडलो. सो हे विशय आसा, तातूंत ते कितले जाला ती एनालिसीस मातशी डिटेलान करची पडटली. सगळे पण खंय तरी मातशें कमी पडल्या. सो ते आमी एफर्ट चड घालूंक जाय. सगळ्यांत चड अपेक्षा आशिल्ली ती सुरेश फुर्ताचा, देखून सुरेश फुर्ता तुमचो मेयर फेस आशिल्लो कॅन्डिडेट तोच ना. ताच इशू जाला की ताचोय वॉर्ड शिफ्ट करून आमकां सगळी कडेन बेसिकली तें जालां की खूब जाणांक सुरेन सुद्दां लास्ट टायम दुसरे कडेन आशिल्लो, थंयच्यान शिफ्ट करून तो हांगा परत आयलो. सो हातून जो लिंक तुटला तातूंतय इफेक्ट आसूं शकता. वील हॅव टू एनालायज. पण म्हाका बरें इतलेंच सांगता की 10 वॉर्ड तरी आमी खूब लागीं आयल्या. आनी ते इंडिविज्युअल कॅन्डिडेट नवे आसतना सुद्दां 20 मतान, 30 मतान, 41 मतान, 49 मतान 1 on 1 फायट जी जर 25 मतां शिफ्ट आमी कन्वर्ट करपाक पाविल्ले जाल्यार वी वूड हॅव वॉन दोज. सो होप बरो दिसता. वी हॅव टू वर्क ऑन दोज. गोईंग फॉरवर्ड हे सगळे कॅन्डिडेट परत कामाक लागतले इतलेंच हांव आतां सद्या सांगूं शकता. ती बाकीची डिटेल्ड एनालिसीस आमकां सारकी बसून करची पडटली. आतां फक्त बेसीक नंबर मेळ्ळा. ओके, 27 इलेक्शन येतलें कितलो इम्पॅक्ट. ना तेंच सांगलें न्ही की जवळ जवळ 6,000 मतां जी म्हाका पडिल्ली तशीच तितल्याक लागीं पावला. हांव काय कॅन्डिडेट नाशिल्लो ह्या खेपे. पण हे जे आतां ही फळी तयार जाल्या तांकां आमकां घेवन फिल्डार वचचें पडटलें आनी ते सगळे वतले. सो ते आसतले म्हणून तें काम चालू उरतलें. सो ताचे जी मार्जिनां बारीक बारीक आसा पळय ती आमकां कन्वर्ट करूंक जाय. आनी ते 15 दीस तांणी काम केलां. लायक वॉर्ड नंबर 21 नवो भुरगो, यंग भुरगो 28 वर्साचो 15 दीस तो फिल्डार आसा. रिजर्वेशन आनी सगळें जाल्या खातीर आमकां कॅन्डिडेट पयलींच तयार करपाक येनाशिल्ले, कित्याक त्या प्रमाणे रिजर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल वासुदेव मणेरकार वॉर्ड नंबर 25 गेली 5 वर्सां काम करता. ताका भायर उडोवपाक लेडीज केलो वॉर्ड. ताका काडून आमकां 27 एडजस्ट करचो पडलो. थंय तो नवो जालो. ताका थंय 15 दिसूच मेळ्ळे. तो 97 का 96 मतांनी शेणला फक्त 15 दीस काम करून. सो हातूंत म्हाका कितें तरी एक बरो हे दिसता. ज्या तरेन यूज जाला डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन आनी ते बॅलट सिस्टम EVM करूंक जाय आशिल्लें. पण तातूंत आसतना सुद्दां इतले आमी लागीं पावल्या. सो आय सी इट एज अ गूड थिंग. आमकां फिल्डार लावन ते कन्वर्ट करचें पडटलें. पण जवळ जवळ 6,000 मतां आमचे कडेन आसा. तुम्ही BJPच्या अगेन्स्ट नाशिल्ले, बापूजीच्या अगेन्स्ट तुमी आशिल्ले, तुमी अशें म्हटलेलें. पूण तुमी जेन्ना कॅम्पेनिंगाक देवले तेन्ना उत्पल देवलो, सॉरी युरी देवलो, बेंजी देवले. सो तुका दिसता की लोकांक हें खंय तरी आवडना. ना तो सगळे एनालिसीस करचे पडटले. हांवें लोकां फुडें क्लियरली सांगिल्लें की आमी इंडिपेंडंट म्हणून वता. आमच्या बरोबर काही काँग्रेसमॅन आसा, काही आपातले आयिल्ले, कळ्ळें न्ही. आनी तो एनालिसीस आमकां करचो पडटलो. पण ताका टायम लागतलो. वील हॅव टू सीट खंयच्या एरियेन कितें जालां ते करून मागीर फुडें. पण आमी जवळ जवळ इतले 10 जाण विदीन 100, तातूंतले 4 जाण विदीन 50 इज नॉट अ स्मॉल अचिवमेंट तांची सुद्दां, बिकॉज मेनी ऑफ देम आर न्यू. सो दे हॅव टू वर्क. आनी हांव अश्युअर करता की फुडलीं 5 वर्सां ते थंय वॉर्डान आसतले, ऑल्दो दे हॅव लॉस्ट बाय स्मॉल मार्जिन. आता ही तुमची टीम तुम्ही सांगला, टीम तुम्ही कंटिन्यूअस दवरली. आता कंटिन्यूअस 2070 इलेक्शन मेरेन वतले का तेच्या उपरांत ना म्हणजे तो पण उरलो मागीर फुडें वतलो न्ही. सो आमकां एक्टिवेट दवरून ही जी मार्जीन थोडी थोडी फाटीं उरल्या पळय ती आमकां आमच्या सायडीन हाडूंक जाय. सो तांणी पयलो रावंड दुसरो रावंड केला. बट नाव दे हॅव टू वर्क. सो आय वील ऑल्सो गो बॅक इन द फिल्ड लोकांगेर वचपाक आनी ती बारीक बारीक मार्जीन कन्वर्ट करता. म्हणजे लास्ट CCP इलेक्शन जाला तेच्या लोकांचो मूड दिसता आतां खंयच्या वाटेन CCP सगळे तेंकां जाल्लें आसा. ना सीट्स आयल्या तांकां, पण आमकां बऱ्यापैकी मतांय मेळ्ळा. फुडल्या वर्सा इलेक्शन आसतलें, तुमी बसतले त्या टायमार तुमकां तेंच सांगलें न्ही. ना ते वॉर्ड्स असल्या खातीर सीट्स वॉर्ड तांकां गेल्या, पण आमकां मतां कमी पडल्या अशें ना. कळ्ळें न्ही. 10 वॉर्डांनी हांवें सांगलें की आमी बरे लागीं पावल्या.
4 वॉर्डांत तर विदीन 50 आसा, म्हणजे 25 मतां. म्हणजे कोण म्युन्सिपाल्टी म्हणून कोण इंट्रस्टेड ना म्हणूनच वोटिंगाक येवं ना तरी सुद्दां रिजल्ट घालूं शकता. सो हे सगळे विशय आसा. सो ते आमकां आतां एनालिसीस करून ते कशें कन्वर्ट करतले आमी. So पण आमी 6,000ूच लागीं आसा. सो विधानसभेत वेगळे चित्र आसतलें. ते फुडें करपाक आमकां आनी काम करून ते आमकां कन्वर्ट करचें पडटलें. लास्ट टायम इलेक्शनार रावलो तेन्ना लोकांनी तुका मॅन्डेट दिवन आतां तुमच्या पॅनलाक मॅन्डेट दिवन सो फुडें करियर कशें करप हे जर्नी लोकां मदीं काम करप आमी सामकें लागीं आसा. इवन वीथ दीस रिजल्ट ऑल्दो वॉर्ड्स कमी आसले मतां खूब आसा. ती मतां खंय वचूंक ना. हांवें सांगलें पणजे भागांत 6,000 मतां ऑलमोस्ट आसा. सो ताचेर काम करून ती थोडी उरलेली कन्वर्ट करपाक प्रयत्न आसता. उत्पल पर्रीकर रेसीन आसा अशें म्हणूं शकता फुडें. तेच सांगलें न्ही, फिल्डार सगळ्यांक घेवन वचप म्हणजे तांकां कन्वर्ट करपाक ती हेल्प करप न्ही.